Joe Dice, आमचे spokesperson by Swati. राहुल गांधी गेले 10 वर्सां तो पॉलिटिकली तो जॉइन जालो, एक्टिव्ह जातकच त्याचं एकच इंटेंशन आशिल्लें की पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही एक ओपन पार्टी आसची, जंय पार्टीन कोणाकूच आडोवप ना आनी जे कोण एक्टिविस्ट जे कोण काम करतात, जे कोणाक दिसता तेणी ह्या पार्टीक जॉइन जावचें आनी त्या खातीर ताणें ह्या पार्टीन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस इंडियन यूथ काँग्रेस आनी नॅशनल स्टुडंट्स युनियनाक हाडले आनी पार्टीची दारां सगळ्यां खातीर उगडी केली. गेल्या वर्साक राहुल गांधी गोंयच्या दौऱ्यार आशिल्लो, बूथ कन्व्हेन्शन एड्रेस करपाक तो गोंयांत आयलो आनी त्या टायमार गोंयचे थोडे प्रॉमिनंट NGOs आनी एक्टिविस्ट हांचे बरोबर ताणें बसका केली आनी त्या बसकेक वेगळे वेगळे NGOs, प्रॉमिनंट NGOs आशिल्ले, वेगळे वेगळे इशू घेवन जे झगडटाले ते सगळे NGOs ताणें जवळ जवळ 45 मिनिट्स एक NGO दिलो आनी त्या टायमार तांणी युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन तांणी जे एक प्रेजेंटेशन केल्लें, ही वॉज व्हेरी हायली इम्प्रेस्ड विथ द वर्क दॅट युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन has undertaken and the cause on which they were fighting, especially on the corruption issues that they had taken up, and they fought to give the conclusion on many issues. And he had appealed United Goans, all the activists, United Goans Foundation, to join the Indian National Congress. We have various forums, and here even I remember he had offered them that we have cell for the professionals, for professional congress under Dr. Shashi Tharoor. Thereafter there was a deliberation of Dr. Ashish Kamath with the local leadership as well as at the Delhi leadership. There was a continuous correspondence, and thereafter they have decided that they will join Indian National Congress today. About United Goans Foundation, I don't think I need to introduce them to you. Through their various petitions, PILs, they have been already working for the cause of Goa. And they have taken up various key issues which are very touching and very close to the Goans, especially the issue of JICA, Z-I-C-A. JICA चे जे पैसे येवन कशे BJP सरकारान त्याचो मिसयूज केल्लो ते PIL प्रॉमिनंट आशिल्ले तेंगेले. सायबर स्कॅम जे कंप्लिटली एक्सपोज केले, कशे करून मॅन्युप्युलेट केले सगळे टेंडर प्रोसेसूच आनी कशे करून सिलेक्टेड सप्लायरांक एडवांटेज दिवपाक जाय ते स्कॅम तेणी PILाक गेल्ले. स्पेसीस स्कॅम जो रेंटाचो स्कॅम आशिल्लो त्या स्कॅमाचे तेणी PIL इवन तेजी ऑर्डर जाली, सॉरी त्या हेची कंप्लेन जाल्यार थोडे हेची इवन ऑर्डर जाल्ली आशिल्ली. GIDC स्कॅम, GSIDC स्कॅम आनीक जे इनफेमस हाऊसिंग बोर्ड स्कॅम, जे हाऊसिंग बोर्डाची जमीन लँड एक्विजिशन जाल्ली आनी तेजे नंतर ती जमीन कशी करून हे केली तेजे डिटेल ते सांगतले. सो असो आमचो युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन. वी आर हॅपी that the prominent and one of the trusted NGO of Goa, who has been trusted by the people of Goa, having a very high integrity, that they have accepted the proposal of our former President Rahul Gandhi, and today they have decided to join our party.
party. We welcome them. So, in the beginning, Dr. Ashish Kamath, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताका बॅच लावन त्यांच्या सगळ्यांची पयली स्वागत करतलो. एक मिनिट हां हांगा पळय आणि त्यांची आम्ही या फॅमिलीक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी इंडियन नॅशनल काँग्रेसीक त्यांची आम्ही एक मिनिट हां मातशे फुडें पळय सगळे जाण हे पळय सायडीक आहा ते शाल मातशें घालून जाय ना घालून घेवन चाल घेवन घेवया रे सगळ्यांक दी वांगडाच फोटो घेवया सगळ्यांक दी वांगडा घेवया रे त्यांचे चार प्रॉमिनंट जे आहेत जॉईन झाल्यात ते शाल घाली ना डॉक्टर आशिष कामत शाल घाल आनी मातसो एक फोटो काडटा हय सगळ्यांक दी आनी ते जालें घाला घाला मागीर घालता घाला 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 मागीर मागीर घेता शाल घालून रावा सगळे हां एक फॉर्म दिता हय तुमी मेंबरशिप मातशें हें करा न्ही चार्जींग सगळ्यांनी घे कोण मातशें हें करता अशें कोणी बुच्चे तरी दिता एकटेच डॉक्टराक दिया प्रेसिडेंट तुमी हांकां दिया हय सगळे फुडें पळय हां मदीं पळय हय कोणाच्या फुडें पळय येस Thank you. So Dr. Ashish Kamath, Chartered Accountant, Anup Burkar, Dominic Norona, and Charles Kisi. Yeah. So over to Dr. Norona. Charles D'Silva. Chartered Accountant, Anup Burkar. I'll just introduce. Good evening. Thanks, Girish, for the brief and basic introduction of United Goans Foundation. As far as United Goans Foundation goes, I believe the Panjim Press, we've had an amazing relation with the Panjim Press because most of our exposures have been undertaken in Panjim itself because of the kind of cooperation we always got and the message which was always put out to the public as far as the Panjim Press was concerned. So thanks for always being with us. Just for the introduction sake, extreme right is CA Anup Burkar. To his left is Mr. Dominic Norona, ex-Sarpanch of Sibli. To my left is Charles D'Silva. He's from basically from Kepe constituency, Kanigini. Not many people know his contributions as far as Goa is concerned. He was instrumental in opposing the golf course project along with the kind of well-known savior of Goa, Mr. Claude Alvarez. He was also instrumental in opposing the SEZ projects. He was there when the Defence Expo was thrust upon without the knowledge and of the Kepe people, Kanigini people. And even as on date, he's been instrumental in pursuing many issues, not only with regards to Kepe, but the whole of Goa. Now to the most important points which I would like to focus. One is the United Goans Foundation. The United Goans Foundation was initiated in 2015. Like the president said here, it started with the JICA scam. And at that particular time, over a period of 5 days, we exposed each and every concept with regards to the JICA scam. The government tried its best to actually nullify
the exposés, but as I said earlier, the Penguin press was with us the whole time. Subsequently, we did not file a PIL, though a complaint was filed with the CBI as well as the Finance Ministry of India. Like in all our other cases with the Vigilance Department, I believe should be nothing less than 40. Everything is in cold storage. So anyone who differs on my view can always file an RTI and understand how many complaints with documentary evidence has been filed by United Goans Foundation with the Vigilance Department. As far as the United Goans Foundation goes, rest assured to all the people who have always believed in the United Goans Foundation, UGF will function the way it had. It will always stand for Goa against all the corrupt practices as well as whatever is detrimental to Goa. The decision of joining a political party, and that too the Indian National Congress, has been a well thought about, discussed process within the founders, the members, the people who have always associated with the United Goans Foundation. So it's not an overnight decision which has been taken. Now, another assurance we give is that we'll carry on the same thought process to the Congress. The most important question which will actually baffle a lot of Goans will be why the Congress? As the President put it, the interaction has been going on for a long time. We had a very, very fruitful meeting with Mr. Gandhi when he was the President, and our sentiments and thoughts actually echoed with him. He was actually of the opinion that we should have we should join therein, but somehow situations were not practical enough to take that step because there were a lot of there was a disruption in a lot of things. As far as the Congress goes, the Congress is the oldest party in India, which was formed much before independence, and it was actually a public movement against the British as well as the oppressive forces. Today basically is no different, because if you consider India as a whole and even Goa as a part, the divisive forces are very much at work. And the oppression has just taken a new avatar. Plus, as far as the Congress is concerned, the who's who of India's freedom struggle have been associated with the Congress, as well as our very own Mr. T.V. Kunya. The main objective, as on date, which we believe every Goan or Indian should have, is to maintain the plurality of India. And we don't think that Indians have much of a choice there. As far as Goa is concerned, with regards to the political parties, we've had people who were flag bearers of Goikar Pond, then backstab people. There were parties who used to roar once upon a time and now mew like cats. There's a new formed party who actually are discreetly following the same patterns of the BJP. So we felt that what Goa needs is a guiding hand, and we believe that that hand is that of the Congress. As far as the present scenario is concerned, the government, the BJP government, from the time it's come to power, this time has made a serious mess of not only Goa, its economy, its well-being, health, the health sector, you name it, and they have made a mess. But the people, the information has not been going out to the people. And it's very important to note that only an informed citizenry will be responsible for a better future. And our endeavor will be to always get the Congress connected back to the very being of Goa. Now, coming back, this political step is a big one for us, being a part of a political party, and that too after 5 years of being in existence as an activist group. So we request the people of Goa to repose their faith in us in our new role.
the coming days will actually reveal if we can live up to the expectations or we fail. But try, we surely will. And as far as we are concerned, we are not going to let any of the people who believe in us down. So, परत एकदा सांगपाक सोदता की जे गोंयकार जांकां युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनाचेर विश्वास आशिल्लो तांचो हो विश्वास आमी तसोच करून दवरतले आनी तसोच करून फुडें व्हरतले. खंयच्याच दबावा अंडर आमी काम करपाना आनी जे काम जे आमी पयलीं करताले करप्शन आनी दुसरे इश्यूचे ते काम तशेंच फुडें रावतले. सदांच आमची प्रायोरिटी जी आसतली ते गोंय आनी ताजें अस्तित्व. हाजे खातीर जे कितें आमकां सॅक्रिफायस करपाक पडटलें तें आमी करतले. पण ह्या टायमान तुमचो आमकां सहभाग सद्दां लागतलो आनी अपेक्षा करता की तुमचे आशिर्वाद सुद्दां आमचे बरोबर आसतले. आतां बाब डॉमिनीक दोन उतरां उलयतलो आनी चार्ली. Regarding our decision आमचे काँग्रेस प्रेसिडेंटान प्लस आमचो युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन हेय प्रेसिडेंटान आमचो जायतो कित्या खातीर आमी आज काँग्रेसा वांगडा हात जोडून मुखार गेले वो हात मजबूत करून आमी वांगडा गेले. आतां आमचो मेन लक्ष जो आमी पळयला हे जायते दिसान BJP सरकार हांगा गोंयां रूल करूंक लागल्यात आनी देशांत रूल करूंक लागल्यात. कितें जालां पळय मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवलाचेर जी पंचायत राज सिस्टम आनी असले इन्स्टिट्यूशन्स आसात जी लोकांक एम्पावर करतात थंय डिस्ट्रॉय करून भितर सरल्या ते. सो असले हे सगळे आमी हेजेर तेंचे डिसिजन सर्क्युलर जातात तेंचेर आमी नदर दवरून आसात. कित्याक आमकां जाय की आमचो लोक एम्पावर्ड आसलो. काँग्रेसाचो वॅल्यू जो आसा तो लोकां वांगडा आसतलो हो आमकां स्ट्रॉंग बिलीफ आसा. आनी हे खातीर आमी आज काँग्रेसा वांगडा हातीक सपोर्ट दिवन आमी मुखार आमी हात घोट करून मुखार सरूंक जाय. आमकां तुमचोय सहकार लागतलो. ट्रान्सपरन्सी जी आसा ती मारून उडयल्ली आसा. RTI एक्ट जो आसा जो ट्रान्सपरन्सी प्रोवायड करता जनरल पब्लिकाक ती मारून उडयल्ली आसा. तूं कितें मागूंक गेल्यार डिपार्टमेंटांनी तुका कांयच मेळना. सो हे सगळे लक्षांत दवरून आमकां एकूच होप दिश्टी पडला आनी तो जावन आसा आमची काँग्रेस पार्टी. आमकां दिसता तेमी हो एक्ट एम्पावर करून लोकांक दिल्लो आनी आज आमच्याच आदारान आमी मुखार पोतोन हे सगळें परत हाडूंक शकता हो आमकां घोट विश्वास आसा. आनी हे कारणाक लागून आमी आज ह्या पार्टी वांगडा जॉयन जाला. तशें आमचे प्रेसिडेंटान उलयलां की UGF आमी कित्या खातीर आज काँग्रेसीक भितर सरल्यात आनी काँग्रेसीचो हात जो आसा तो मजबूत करपा खातीर आमी फुडें सरले आसात. आनीक गोंयचेर जशी जी दृश्टी जायती जायते जे कोस्ट आज येयत आसात. एक म्हणल्यार आमची जशें केपें वाठारान जो आशिल्लो MLA काँग्रेसीचेच टिकेटीचेर निवडून येवप आनीक आतां फायनली काँग्रेस सोडून दुसरे पार्टीन गेलो. पूण कांय गोश्टी अश्यो जाल्ल्यो आहा की केपें गांवान हातून उदरगत कांयच जाल्ली ना. पूण जेन्ना उदरगत कांय जाल्ली ना जेन्ना म्हणटा तेन्ना फुडें तुमी म्हणटले की केपें जायतें डेव्हलपमेंट जाला म्हणून. पूण केपेंचो वाठार आगोंदा कॉम्पेसाचो केपें गांवान आसा. पूण जेन्ना आमी पळयता फकत केपेंच्या टावनान पळयतात. पण सोडून टावन आनीक डेव्हलपमेंट वाठारांत जावंक ना. तरी आसतना होच MLA आसतना केपेंच्या वाठारांत एक ONGC म्हण आयिल्ली आसा जातून जवळ जवळ 3.5 लाख लोकांची जमीन घेतिल्ली. पूण आयज हे ONGCचो कांयच लाभ कोणाकूच लोकांक मेळोंक ना म्हणून हे MLA इतली वर्सां थंय रावूनय सुद्दां प्रश्न करूंक ना की हे ONGCचो लाभ लोकांक दिवपा खातीर. इतलें करूनय केन्ना ती ONGC टॅक्सूय फारीक करता काय म्हणून हेजेर सुद्दां ताणें विचार घालूंक ना. आयज गोंयांत अशें जाल्लें आहा की मेलावली गांवांत लोक म्हणटा की आमकां IIT नाका म्हणून. पूण गव्हर्मेंट फोर्स करून थंय घालता. जाल्यार आज हांव म्हणटा की केपेंच्या वाठारांत जी GIDCन जमीन एक्वायर केल्ली आसा आनी जाली आतां 15 वा 20 वर्सां जालीं जी जमीन एक्वायर करून दवरली आसा थंय ती IIT घालची. पूण लोकांचेर फोर्स करून घालची न्ही. दुसरें म्हणल्यार थंय डिफेन्स एक्सपो जाल्लो थंय जमीन आसा जी जमीन अजुनूय उजार करूंक ना जाल्यार थंय घालची IIT थंय हाडची सो दॅट द प्लेस कॅन बी यूज फॉर better purpose than keeping it idle. People will not oppose, local will not oppose.
No, because it's an open space. It is acquired by the government and the land is lying vacant. Why should you acquire something where people are opposing right now? Why should you force upon the people which the land does not belong to the government? But Expo land was not this, no? GIDC. JDC, the land belongs to the same There are land. two parcels, one There are is two this, parcels. one right on the left. So both the parcels are just like that. Industries are not come up. If you go that side, it is just barren. No one is doing, no No, one there we have is. some food processing units there, Yeah. no? No, It was planned to be, Ah, but yeah. not even one unit is there. Not even one Other unit than is the there. unit of Mr. Babu Kavadekar's house. ना आणि आता एक न्यू प्रश्न आयला जो म्हणल्यार आमकां पोर्ट बेतूल पोर्ट करपाक कॉमेंट्स करपाक आता हे पोर्टाची लोकांक कांयच म्हायती ना जो MLA आता 25 वर्सांचो आशिल्लो तो आज सरकारान आसा आनी ताणें लोकांक कांय इन्फॉर्मेशन दिवप ना आनी हो पोर्ट लोकांचे फोर्स करून घालता तर हे पयस जावपा जाय So in short, the murder of democracy of grassroots politics म्हणते nothing is coming back to the panchayats or to the local bodies. बाबा आम्ही तुमच्या गावात हे करू शकता. Empowerment to the people is a very important aspect of democracy survives about. Without people's power to काय करू शकणार. I have one more question to you all. Now that you have joined Congress, what will happen to your NGO? Because don't you think you can't save in two votes? Of course we can. See, I have taken, I believe I attended to that question at the start itself. For people who believe in the UGF, UGF will function the same way. But it is not a statement. Going ahead, how we function will actually reveal the what I have said. So judge us by how we act ahead. I might say whatever. See, I do not want to fall into that bracket. Neither do any of my members. We don't want to fall into the bracket where we talk big and don't do anything. Judge us by our actions. That is what we expect. And as far as the president said, this interaction which has been happening with the past president as well as the local leadership is with regards to this one. See, we have our primary functions towards Goa. We, at all times, we have told the president, and I believe you will agree, that he has also agreed that our primary functions, like a family is, if my primary function towards a family is there, that is Goa, I will always take care of that responsibility first. And then comes all this other political responsibilities which are there. Basic fact being that we want to connect the Congress back to the people. We feel that BJP is not the option because we believe in plurality as in the coexistence of everyone, not only in Goa but as far as India is concerned. But let's take care of Goa first, small beautiful state, let's live in harmony and that's what we do. So you have had this ambition, political ambition, or after having the interaction with this Gandhi, you decided to Now join I the will party? divide, I'll attend to your question differently. Joining a political party doesn't actually say anything about a political ambition. Now there's electoral politics and there is party politics. Party politics means party responsibility. As on date, we are going to take a responsibility as far as the party is concerned. Electoral politics is something we do not want to get into, neither has that decision or that kind of this come from the Congress itself. Though we represent, I'm from Fatorda, he's from Margao, you have Dominic from Veli and him from Kepe. Yes, we represent different constituencies and maybe in some of them there is a kind of a void. But no, we are looking primarily at the party. See, because a strong party can give good leaders. Not, though otherwise it has been leaders who try to piggyback on a party and then leave the party. You have joined the Congress now. So this means that you are this United Bonds Foundation is merged with the Congress. No. Through the process, we are just few members here. Our the other founders, the other members are still with the. So that organization should stay. It still stays. We function the same way. The decision. And they were okay with this your decision? Yes. Other members? Yes. Not only the president, the discussion has been on this. See, that's why, if you remember, Mr. Gandhi had travelled maybe 2 years back, or 1.5 years back. From that time to now, it's been quite a long time, and
the president has been persistent. Monthly calls or whatever to basically convince us to join. It's been a process. And Kamath, one more thing, I will ask you. If your members of the organization feel that you are not working as the lines with the foundation, and if they told you They have the option of one, making me get down from the post, and secondly, it has been very clear that they would pursue something against us also. See that the UGF stands for something completely different, which other people don't follow. We have total, we have basically founders and the members have the autonomy to go against the people who act against Goa. Forget the United Goans Foundation. If anyone of us does something against Goa, they have full rights to pursue something against us. So that is unsaid, but means in the press, but it's a well-known thought process as far as the organization goes. So you are bringing in an action. So what your action is? As on date, we have just joined. Party, basically, it's like a family with a lot of hands, I suppose. The president will be interacting with us. We will be involving ourselves in discussions. Then we will understand our role, and then subsequently we will come out with a plan as far as the party is concerned, and then take it forward. तुम्ही जायकाचं प्रकरण भरपूर बाहेर काढलं. So how you see the IIT प्रकरण मेळावली? What is the there is something scam? See, as he pointed out, why would you try to push a project at a place where it's not wanted, wherein on the other side you have ample amount of space which is already acquired, not being used for 20-30 years, 20 years at least, and it's barren. People there also are people of Goa. People there also need development. If IIT is going to support the people around, then why not in Kepe? In the same way, there will be some other land acquired somewhere else. So the scam, Dominic rightly pointed out, as on date, let's be very clear, you all might have seen less of United Goans Foundation as far as exposes are concerned. We have been facing a lot of hurdles as far as the RTI is concerned. Getting back to health, the health minister, Vishwajit Rane's office has been holding a file of Wellness Forever from 2018. And I have been pursuing personally from December 2019, and they have not given me the file. Kamath, one more thing. How far the now Goans RTI activities are safe in Goa? We always debate on that. You've seen what happened in Porvorim. I'm not saying it might be an activist or whatever, I've not gone. But the threat levels are high. And to be very frank with you, all the members from 2015, we have literally changed our lifestyles. Because at the end of the day, we also have families. But I'll make it very clear to whoever is listening, who's this. It's not that we are scared, and it's not that we will allow anyone to mess around with us, because the way others are, we can also act the same way. We are not docile people. Please don't think we are law-abiding citizens till the time that we can sustain and maintain our, integrity or whatever, our lives. Someone comes against it, as you know, they say when social people get angry, then they do something even worse than the anti-socials. So that's the fact. But the threat levels are high. See, when I exposed, in one of the exposes, I think we had received a lot of kind of this indirect threats. And at that point in time itself, in the press I said, one is stop calling us up, secondly stop sending messages, because things don't change. So you are not scared about anything? No, then we equate ourselves to if we expect our soldiers to protect us, see, they also have families, then we have police, we have judges who give judgments on important things. Then it's like a chain, then we can have to sit at home and do nothing. See, even you all, today, you all cover up something which is very, you all also have a risk on your life.
I'm just saying, tomorrow if you expose something which is big, it doesn't mean that, there is no threat to you. So we are all living in that. It's our responsibility towards our state, our country. We have to live with it. NGO consists of how many people? Strength of the members? No, the founders were 7. Then we had members and all, nothing less than 25. And we have a political people, where also people who believe in some other party. So not that. We are continuing the press, only they will leave. And we are continuing. Only 4 of them will leave and we are continuing the press. That's come. Yes, thank you so much. Thank you. Yeah. चल आमच्या प्रेसाक जॉईन जातात खिमला सावंत आणि आमचो शंकर फडते परवरी ब्लॉक प्रेसिडेंट खिमला पीसी सेक्रेटरी आणि बेसिकली खिमला सावंत जो डायस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शंकर फडते परवरी ब्लॉक प्रेसिडेंट सो आमचो चड इश्यूज ना सारखे ब्रीफ ओनली 2 इश्यूज वी आर टचिंग पहिलं म्हणजे ज्या तरेन बीजेपी सरकार गोंयांत कार्यरत आसा म्हाका दिसता आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी बरोबर गोंयच्या सगळ्या लोकांक दिसता की बीजेपीचे गव्हर्नमेंट हेडेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत अँड हिज एंटायर कॅबिनेट त्यांचे जे प्रमुख ऑफिस बेरर्स द की ऑफिस बेरर्स ऑफ BJP they are all त्यांचे कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय जाल्ले आसा ह्या लोकांचो विरोध पळोवन लोकांचे जे फीडबॅक कार्यकर्त्यां कडल्यान जे फीडबॅक मेळ्ळा तांकां बूथ लेवला वयल्यान जे फीडबॅक मेळ्ळा त्यांचे कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय जाल्ले आसा आणि त्यांचो विश्वास ठामपणे बसला की परत ते बेगीन सत्तेर येवपाना परत बीजेपी सत्तेर येवपाना ह्या हेचेर बीजेपीचे सगळे कॅडर चीफ मिनिस्टर धरून त्यांचे बूथ लेवल कार्यकर्ते सुद्धा सारखे कॉन्फिडन्स आसा की परत आनी ते बेगीन सत्तेर येना सो सद्याक ज्या तरेन गोंयची परिस्थिती 2 भशेन हांव घालता की ज्या लोकांकूय पटला की बीजेपीचे हे लास्ट टर्म आनी बीजेपी परत संदी ना गोंयांत सत्तेर येवपाक एक म्हणजे ज्या तरेन ते लोन काडपाक मुखार सरतात कोणी लोन काडटा आसतना मुखारले जो विचार करता बाबा तो लोन आमकां फारीक करपाक जाय खर्च खंय करप आनी कितलो करप आनी कसलो करप सो ज्या तरेन गोंयचो सरकार खर्च करपाक लागला नुसतो अफाट खर्च ज्या तरेन ते लोनार लोन काडटात 25,000 कोटीच्या वयर आमची लायबिलिटी जाल्ली आसा जीएसटी ड्यूज फॉलो करनात केंद्र सरकारा कडेन आनी परत तेजेरूय ते लोन काडपाक पळयता ज्या तरेन तेणी एसीझेडाची जमीन लोन काडून त्या ओनरांक पयशे दितात इल्लिगली ज्या तरेन तेणी कोविड-19चेर करप्शन केला कोविड-19चेर करप्शन म्हणजे पापातले पाप ज्या तरेन ड्रग्सांचो सुसाट सुटलेलो आसा गोंयभर ज्या तरेन 16B बाबू कवळेकरान 16B आनी तेजे पयलीं जे विजयान हाडलेले तेन्ना आमी सांगलेले की दिस इज नॉट अ केस टू केस दिस इज सुटकेस टू सुटकेस आनी ज्या तरेन ते होलसेल करप्शन करून होलसेल लँड कन्वर्शन करपाक मुखार सरलेले आसात सो दे बाय हूक ऑर क्रूक करप्शन करप लेफ्ट रायट करप्शन चालू आसा अँड एवरीथिंग अँड एनीथिंग जे मेळटा तेजेर करप्शन सद्याक चालू आसा कोल हब म्हणजे हे जिंदाल आनी हे सगळे भायले कंपनीक फक्त त्यांचो रोड्स करून दिवप तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून दिवपाक गोंयचे जनतेचे पडलेले ना
जेन्ना तूं हरपाचें तुवें ठरयलां तेन्ना तूं लोकांचे म्हणटे आयकना. तुवें ठरयलां की आमी हरतले, आतां फक्त पयशे करप. नाल्यार जो जर सरकार परत इलेक्शनाक जिखपाक सोदता तो सदांच पीपल सेंट्रीक आसता. इज ऑलवेज सेन्सिटिव्ह टुवर्ड्स what people are saying, what people are speaking, what people are demanding. आमचं सरकारान is become insensitive, and it is चुकोन न्ही, it is deliberate. They know that they have no chance of coming back to power. So जे एक वर्स मेळटा ते एक वर्साक लुटत रावप, अशें लुटप की मुखाल्ले आनी 10 वर्सां सत्तेर ना जाल्यार कोता येता त्या पयशांनी ते करपाक सोदता. सो अशी लूट सद्या गोंयांत चल्लेली आसा. मरिना प्रोजेक्ट लोकांच्या विरोधान वचून आमचे बीच हँडओव्हर करप भायल्या पार्ट्यांक. IIT प्रोजेक्टाचेर ऑलरेडी सांगत आसा, लोक विरोध करतात, हेणी ऑलरेडी सेटिंग केला पयशे लुटपाक. प्रायव्हेटायझेशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुम्ही प्रायव्हेटायज करपाक सोदता, बाकीचे गजाली प्रायव्हेटायज करपाक सोदतात. लोकांच्या म्हणजे परत फ्री डिलिंग. क्लेफासनान काल आनी स्टेटमेंट केला मार्मुगांव PDA-चेर. सो ज्यो PDA आसा, टाउन कंट्री प्लॅनिंग आसा, ते सामके अफाट सुटलेले आसात. मडगांव आमच्या न्हंयचो आमदार जो मडगांव PDA-चो चेअरमॅन, तो ते जे कलेक्शन करतात ते कलेक्शन सुद्धा करपाक तितून करप्शन. तो कलेक्शन करपाक ताका सांगतात ते पयशे हाडून आपल्याकडे दिवन कायद्यान ते पयशे PDA-न डिपॉझिट करपाचे आसा. तो ते पयशे कलेक्ट करता आनी त्याच्या नंतर तितले पयशे आपल्याक दवरता आनी थोडे पयशे तो बाकीच्या वाडटा इलिगली. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात ह्या सरकारचे लेबर स्कॅम इज अनदर एक्झाम्पल. सो अशी एक्झाम्पल खूप दिवपाक वयतात. सगळे गोंयच्या लोकांक खबर आसा ह्या ब्रिजाचे कशें करप्शन आमी ऑलरेडी तेजेर ओपन केल्लें आसा. सो BJPचे सगळे लिडर्स कन्विन्स आसा. वर्करांनी तर तांकां सांगलां तुमी आनी आमचे कडेन परत तांकां वर्कर इतले दुखलेले आसात कारण हे जोडीत आसात सगळे टॉप ऑफिसर आनी मिनिस्टर. वर्कर ते सामके निग्लेक्ट जाल्ले आसा कंप्लिटली, कारण यांचो सगळ्यांचो फोकस हो करप्शन, पयशे कशे करप आनी लुटप कशें गोंयांत त्या हेजेर जाल्ले आसा. सो ह्या हेजेर म्हाका दिसता ज्या तरेन लोन काडटात आनी ज्या तरेन करप्शन हें केल्लें आसा ह्या लोकांनी डिसायड केल्लें आसा, तांचे कॉन्फिडन्स लेवल त्या खातीर खूब हाय जाल्लें आसा की परत आनी ते जिखून येवपाक शकना. So they have lost complete focus. They have lost the pro people focus. They have lost pro Goa focus, and their focus is entirely on money making. कशे करून पैसे करप हेंचो एंटायर फोकस. सो हो एक पार्ट जालो. दुसरो पार्ट जो परवरीचो एक एक्टिविस्ट, ज्या एक्टिविस्टाक जाळून मारलो वयता. आमी ऑलरेडी तो इश्यू घेतला. आमच्या टिमीनी तो इश्यू घेतला. आमचे संकल्प बामणकर, वरद माडगूळकर, जनार्दन भांडारी, अमरनाथ बीन पुलिसिंग ऑलरेडी इश्यू रेज केल्लो आसा. बट द लार्जर इश्यूज हियर इज we are not here just to congratulate the police. We don't want to give a lip service. We don't want to send a wrong signal to the police department and the people of Goa. कित्याक अशेंच खूब लोकांनी कॉंग्रॅच्युलेट केले. मडगांव मर्डर केस जालो, ज्वेलराक जेन्ना हाडलो ताका मारलो ताच्या दुकानाचेर. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा, सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केले सगळे म्हणून. आयज मेरेन जो मास्टर माइंड आसा तो मास्टर माइंड अजूनही अरेस्ट जालो ना. सो तुम्ही कोण ते एक्झिक्युटर आसा तांकां हें करतात. सो पुलिसांनी बेसिकली मास्टर माइंडाक धरपाक जाय. तेच्या फाटल्यान कोण आसा, ब्रेन कोण आसा, त्यांचो हेतू कितें आसा ते फुडले बगर ह्यो क्रायम काबार जावपाना, जो मर्डर जे गोंयांत चालू आसा त्यो काबार जावपाना. तुम्ही फक्त हँडलर ह्या एक्झिक्युटर आसा तांकां धरतात. एक्झिक्युटर खूब आसतले पूण मास्टर माइंड जो मेरेन सापडना आनी मास्टर माइंडाक जो मेरेन नॅप करना. बट देर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर वी स्ट्रॉंगली फील, एंड दॅट इज वाय दे हॅव सॅक्रिफायस्ड द मारगांव murder case. We don't want the same thing to happen in Parwari murder case. नाल्यार गोंयचे आयज एक्टिविस्ट अनसेफ जाल्ले आसा. जो एक्टिविस्ट अनसेफ आसा म्हाका दिसता डेमोक्रेसी कांयच अर्थ उरचो ना. आनी गोंय सांबाळपाक आयज एक्टिविस्ट सगळे मुखार सरलेले आसा. एक्टिविस्टांचे जर कॉन्फिडन्स अशें करून उडयले तुमी मारून तांकां, जाल्यार म्हाका दिसता गोवा सेव करपाक आनी कांय ना. सो त्या खातीर म्हाका आमी मागतात मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा, आमकां खबर आसा तेगेली इनएफेक्टिवनेस, तेजे कडेन जायना जाय तशें काम करपाक. पूण पुलिसान तरी फ्री हँड, आनी पुलिसान पुलीस आनी इंडिपेंडेंटली काम करप, पॉलिटिकल प्रेशर नासतना. ह्या मर्डरांतले मास्टर माइंड कोण आसा तांकां तुमी नॅप करात. हेजे पयलीं डॉक्टर ओलाव अल्बुकेर जो आपली प्रॉपर्टी थंय आशिल्लो थंय वयता, ताका
असोच धमकी दिवन ताका मारपाचो प्रयत्न केलो, ताका दुखून म्हणयलो. त्या भायर थंय श्याम फातर्पेकर तो एक एक्टिव्हिस्ट, ताणें पंचायतीचेर कंप्लेन केल्ली आनी पंचायतीचो इश्यू रेज केल्ले, ताका असोच मारलेलो. आमचे शंकर फडते जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा त्याच्या गाडयेकूय उजो घातलेलो. आमचो खेमलो सावंत जेची प्रॉपर्टी थंय आसा ताकाय धमकी दिल्या, ताणें ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा. सो आमी हेजे पयलीं परवरी जे लँड माफिया जे आसा, जमीन कोणाची व्हरून नावार करप धमकी दिवन आनी स्वताक जमनीर ओनर जो आसा जो गोंयांत रावना, परवरी रावना, ताका टेरर यूज करप आपले प्रॉपर्टींतल्यान पयस दवरपाक आनी प्रॉपर्टी. सो हेजे फाटल्यान जो मास्टर माइंड आसा, हेजे फाटल्यान जो पॉलिटिकल फोर्स जो आसा, तो पॉलिटिकल फोर्स नॅप करपाक जाय, तो पॉलिटिकल फोर्स असो पयलीं काबार करपाक जाय. सो ही पोलिसां मुखार आनी गव्हर्नमेंटा मुखार व्हडली चॅलेंज आसा. तुम्ही प्रत्येक गजाल कॉम्प्रोमाइज करपाक वचनाका आनी परवरीन ही पहिली गजाल न्ही, आनी पुलीस जर सारकी जर एक्ट जायना जाल्यार ही निमाणी गजाली जावची ना. सो त्या खातीर आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करतात गव्हर्नमेंटा कडेन. गव्हर्नमेंटाक सगळें खबर आसा कोण कोण इन्वॉल्व आसते, पुलिसाकूय सगळें खबर आसा कोण हितून कोणी कोण इन्वॉल्व आसते. पूण तुमी अशें करून पॉलिटिकल हे वाटाघाटी करनाका. तो केतलोय व्हडलो पॉलिटिकली स्ट्रॉंग आसलो, तो केतलोय पॉवरफुल पॉलिटिकली आसलो, तुम्ही तांकां नॅप करात. जो मास्टर माइंड आसा ताका पयलीं तुमी अरेस्ट करात आनी तेचेर पयलीं ताका पयलीं धरात. तितूंतल्यान बाकी सगळे जे मुखाले क्रायम जे जातले गोंयभर ते अडोवपाक शकतले. कारण हे सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटल्यान जातात आनी त्यो एकूच एरियान जातात आनी प्रत्येक गजालीक त्याच लोकांची नांवां येतात. ओके, ह्या हेजेर 1 मिनिट शंकर उलयलो, 1 मिनिट खेमलो. तुम्ही पळयता आसतले पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज बिकम द एपिसेंटर ऑफ क्रायम. आणि जेन्ना आमी म्हणटा एपिसेंटर ऑफ क्रायम, एका दिसान आनी एका घटनेन थंय एपिसेंटर जायना. इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स. कित्याक सोसायटी म्हणटा पळय ते क्रिमिनल जनरेट करता, राजकारणी आसा पळय ते क्रिमिनल जनरेट करता. पर्वरची क्रायम सीन 2012 सुरू जाली जेन्ना पॉलिटिकल ठग हो थंय निवडून आयलो. आनी 2017 जेन्ना पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक मिनिस्ट्री मेळ्ळी, ती क्रायम सीन 4 पटींनी वाडली. आनी आतां ह्या स्टेजीर पावल्ली आसा की पर्वरी आख्ख्या गोंयभर लोकांक हादरून उडयता. कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टीक? घराघरातून आनी गांवागांवातून एक सूर येता पर्वरीन रायझिंग रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. हे पर्वरीन रायझिंग कितें आनी हेच्या फाटल्यान कोण आसा? तर पुलीस तपासान जे 4 लोक धरले गेले, ते 4 लोक फक्त त्यांचे कार्यकर्ते, लीडर आसा ते धरूनात. हे हांव सांगिना, हे मुखेलमंत्रीच सांगता. तर तुम्ही विलंब कित्याक करता ह्या लिडरांक धरपाक? कसलो प्रेशर आसा? सुशांत सिंग मर्डर केस जशी तुम्ही लांबयली, तशी तुम्ही ही पर्वरीची मर्डर केस लांबू नाका. साल्वादोर दुमून ज्या भागात हो मर्डर जालो, पहिली दिशाभूल जाली की तोड्डा मर्डर जाला म्हणून. मर्डर तोड्डा जालोच ना. मर्डर जालो हो उमरा गांवान, भर वस्तीन दिवसा धवळ्या वताचेर ह्या मनशाक पेटोवन दिलो उज्याक. आनी कित्या खातीर ह्या पॉलिटिशियनांनी ती दिशाभूल केली आमच्या मिडिया कडेन हे तांकांच खबर आसता. पण उमरा सालोय हांगा जो मर्डर जाला थंयसर लोक गांवचे भिवन गेल्ले आसा. सालोय म्हणटा थंयसर हिल कटिंग जाता, लँड फिलिंग जाता, ऑर्चर्ड कन्वर्शन जाता, फॉरेस्ट कन्वर्शन जाता, मानसो थंय लुटलेल्यो वयता, कोमनिदात प्लॉट लुटून वता. जितल्यो पळय इलिगलिटीज ह्या गांवांत जाता त्यो आख्ख्या बार्देसांत खंयच आनी जायना. अँड हू इज कंट्रोलिंग साल्वादोर दुमून? Isn't not this political thug? व पॉलिटिकल ठगाच्या अंडर ही साल्वादोर दुमून पंचायत कार्यरत आसा. आणि ह्या पंचायतीचे एंगल लागलेले आसा इन्व्हेस्टिगेशनाक. तर आजून पासून पुलिसांनी ते पंचायतीचे एंगल इन्व्हेस्टिगेट केलेले ना. जो सेक्रेटरी 2 वर्सां ह्या पंचायतीन काम करतालो त्या सेक्रेटरीक तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी आपोवना. जी गाडी धरली गेली
जे एक्यूज गाडी घेऊन पळटाले तो गाडयेचो मालक कोण, पुलीस कित्याक उलयना? सगळ्यांक खबर आसा जो गाडयेचो मालक आसा तो ह्या पॉलिटिकल ठगाचो खास मित्र आसा, फॅमिली फ्रेंड आसा. तर ही लुपाछुपी जी चालू आसा तेजेर आमकां दुबाव येता. आमी खुश ना जे इन्व्हेस्टिगेशन जाला, जे लोकांक धरल्या तेजेर परवरचे लोक अजून सुद्धा समाधानी ना. आमचो डिमांड आसा की जाता तितल्या बेगीन हो जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर आसा, जो मेन मास्टर माइंड आसा, त्या मास्टर माइंडा पर्यंत पुलिसांनी पावूंक जाय आणि हो पूर्ण जो केसीचो जो हे आसा तो तुम्ही ओपन करपाक जाय. जे जे मनीस हांगा परवरी मतदारसंघात काम करतात तेंका तशे थ्रेट येता आणि थ्रेट हे आमकांय परत परत येयल्ले आसा आणि येत आसा, तरी सुद्धा आम्ही या थ्रेटाचो मुकाबलो करतात. आताच आमच्या प्रेसिडेंटान सांगले माझी गाडी जळयली. हो निव्वळ योगायोग काय हे आनी कितें? गाडी जळल्यानंतर माझे घर जळ्ळे, घर जळल्यानंतर घर फोडले, इतले जावून आनीकूय क्रिमिनल कारवाई माझ्यावर जाल्यो, पण तरी सुद्धा आम्ही मुकाबलो करून हांगा ह्या मतदारसंघात कार्य केले ते लोकांच्या बऱ्या खातीर. आज डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतीचेर दुबाव वता. फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स आसा, फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शनाचे एंगल पुलिसांनी अजून सुद्धा सोदून काडूंक ना. जे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स ह्या क्रायमा फाटल्यान आसा आणि जे लोक ह्या क्रायमान गुंतलेले आसा, आमकां आयकूं येता की हे फक्त 4 जाण ना, हे कितलेशेच लोक असू शकता आणि याचो उलगडो पुलिसांनी बेगीतल्या बेगीन काडचो हो आमी डिमांड करता. पॉलिटिकल ट्रक कोण कोण हे असतं लोकांक ते पुलिसाचें काम न्ही, पुलिसान हें करचें. आता जे तेंच्यांनी सांगलें की पोलीस ठग म्हणटा न्हू, तो पॉलिटिकल जो ठग आसा तो ठग सगळ्यांक आतां पावलो. आमच्या खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सुद्दां लोकांक धमकी दिवन तो जमीन हडप करूंक सोदता. म्हाका सुद्दां तेंच्या एका मनशाल्यान धमकी दिली की आमची जमीन हडप करूंक सोदची, हांव शेत रोयता ती. पण हांवें तेका हें करूं ना, पण हांवें कंप्लेनूय केल्ली आसा बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर की हे जे लोक आसा, ठग लोक जे आसा आनी लोकां जे गुंडगिरी लोक करून लोकांची जमनी घेवंक सोदता तेंची चवकशी करची. आनी जे आतां कोण चोख जाण धरला न्हू तेंचे तो फोन हे करी टॅप करी, तेंच्यांनी कोणाक ह्या 15 दिसांक फोन करीत जाल्यार तो ठग मनीस कोण आतां गावतलो. आनी आमच्या मतदारसंघात मोण्यान आयले सारख्या लोकांकूच ते हे करता थंयसर. कोणाच्या नावावर कंप्लेंट फायल केली? हांवें अननोन पर्सन म्हणून केला. सध्या ते इन्व्हेस्टिगेशन करतले ते. पण तुम्ही म्हणता पॉलिटिकल ठग, तुम्ही जाणा जाल्यार न्हू तेंका खबर आसा, पुलिशेकूय खबर आसा कोण हो ठगतो. पॉलिटिकल ठग म्हणच्या फाटल्यान कारण इतलें की कोणाचो तरी पॉलिटिकल वरद हस्त ह्या लोकांचेर आसा आणि ते पॉलिटिकल वरद हस्त असल्या कारणानूच हे सगळ्यो गोष्टी घडटात. आज 2 ATM लुटले गेले परवरे. खंयच्याच पॉलिटिशियनाचो कितेंच स्टेटमेंट ना. कारण कितें? आत्तां न्यूज येता सेकंड ATM लुटलो ना, 2 ATM लुटलेले आसा, 25 लाख घेवन गेले आसा. कितें चल्लां? काल मर्डर जाता, आज येतो व्हडलो क्रायम जाता. आमची फक्त सीएमआर इतलीच मागणी आसा की ह्या लोकांक तेणी लवकरात लवकर अरेस्ट करचे म्हणून. थँक्यू.